Hallelujah, Hallelujah. Krispodnatlo जीवन साला अनिकेत स्मोरासोना पास्कांच्या त्या सकाळी शिला लोटलेल्या ते वेळी अंतातून स्फोटलो सूर्य उदेलो जेसू पूर्ण जीवन झाला संसारात प्रकाश मागलो हालेलुया हालेलुया ख्रिस्मोनातलो जीवन झाला अनिकेत स्मोरासोना अनिकेत स्मोरासोना जेजूचे जीवनपण या चरित्रांत एक विशिष्ट आणि विशेष घडी जावन आसा आणि त्या जीवनपणाचो वर्त उगडास काडून ह्या पास्कांच्या आयतारा आमी माया मोगान एक जाल्या कित्याक आमचो भरवोसो जावन आसा तो जेजू त्याच बावटांत आज आमी मिसाच्या बलिदानांत भागीदार जावया देवाचे वर्तें कार्य त्याच्या पुता मारिपात ताणें विजमेतरान आमच्या मदगात कन दाखयली ह्या खातीर ताका आभार मानून तसो उपकार बावडया मिसाचें बलिदान माया मोगान आतां संभ्रमया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू क्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूक देव बापान आपल्या महिमेन आणि पदवेन जिवंत केलो हे समयाचे जीवनपण संभ्रम गो आमकां आज भोव खुशी भोगता मंदिरांत आज आमी जमल्या एकामेका सांगता आसा तर हाका कारण इतलेंच आमचो स्वामी जेजू मेल्ल्यांतलो मरण उरोना तो जीवन जाला नव्यान आमच्या खातीर उठोन तो आयला आणि वो नव्यान उठोन आयलो जेजूच्या पुन्हा जीवनपणाचो दीस आज व्हरता भागीदारपणांत आमी संभ्रमत आसतना म्हाका आनी तुका कसलो अर्थ दिवंक तो सांगतालो विशिश्टरान आमकां नव्या जिवितांत उठोवंक आमचें जिवन सुरसुळीत करूंक आनी सोमेच्या व्हरत्या मिसावांत आमी उर्बेन मुखार सरोंक ही परब आमकां आपोवणें दिता तर आमी जिवाळ जावया जिवानपणाचो क्रिस्त आमकां ताच्या व्हरत्या सुडसुडायन भरता आसतना आमी आमची क्रिस्तांव समर्थीची व्हरती मावल्यां उखल धरया आनी आमी पुनर्जीवन जावया आमच्या हर एका दिसपडत्या जिवनांत ह्या मिसाच्या बलिदानांत व्हरत्या रिती पात्र घेवंक आयती जावया कित्याक आमकां जिवांत उठयला तेच हालेलुयाचे भुरगे आमी जिवांत उठयलेले भुरगे आमी आनी असलें बरेंपण जेजून आमकां दाखयलें आसता आमची काळजां मनां एक करून सम्याच्या सांगाता एक जावया हांव पातके सर्पदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनांचें तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बगेन सदांच संवकार मरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंतिकात म्हूण प्रार्थ मागता सर्पदेदा देव आमची काकत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सजनाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काक्लूतको सोमिया काक्लूतको Krista kakrutko Krista kakrutko Somiya kakrutko Somiya kakrutko Sergi ani
पापाच्या इष्ट संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता सोमिया जेसू ख्रिस्ता पापाच्या एकल्या स्फुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमचे कागद कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलाच तो पवित्र एकलाच तो ईश्वर एकलाच तो परमेश्वर प्रार्थया सपददार आमच्या मगळा बापा तुझ्या पदाच्या पना जीवन बनवून नो प्रकाश आमचे तुवें पांकयलाय खरा जीवनांत मरण आमकां संपयना बघा नव्या जिविताच्या वाटेंत आमकां नवें मेळते गोंक वर्त्या जिवितांत वांटेली जावंक आमकां आपयता त्या समेच्या जीवनान भगिदास जावन नवे रूप आमी घेवच्या आमकां तो पावक कर आमी मागता आमच्या सम्यात उपता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. पयलें वसाप देवदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वसाप तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. सगळ्या मनशा कुळाचो सोमी म्हणटल्या जेजू क्रिस्ता मारिफात शांती लाभता म्हणली सुवार्ता देवान कशें इस्रायलाच्या भुरग्यांक परगट केली तें तुमी जाणात. जुआवन स्थान परगटलें त्या उपरांत गलिलेयांत सुरू जावन अख्ख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमकांच कळीत आसा. देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशांती तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसराचे पदवेकाल आसलेल्यांक बरी करीत गेलो कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो. आनी जुदेवांच्या गांवांत आनी जेरुसलेमांत ताणें केल्ल्या सर्वाचे आमीच साक्षी. एक कुर्सार उमकाळतावन ताणें तांकां जिवेशी मारलो पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका जिवंत उठयलो आनी तो दिश्टीक पडोवंक निर्मेलें. सकड न्हय पूण देवान पयलेंच नेमलेल्या साक्षीदारांनी म्हणजे आमी मात्र ताका पळयलो. देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या उपरांत आमी ताचे सांगाता जेवल्याव आनी पियेल्याव. आनी आतां देवान ताका जिव्यांचो आनी मेल्ल्यांचो नितीकर्त नेमला म्हूण लोकांक परगट करूंक आनी त्या विशान साक्ष दिवंक जेजून आमकां ताकीद दिल्या. ताका सत्मंतलेल्या सुमेस्तांक ताच्या नांवा मारिफात पातकांचें बोगसाणें मेळटा
म्हूण समेस्त प्रवादी रुजवात दितात. देवाचें उतार हें. देवाचो व्हड उपकार. Isło serwis poranens kello, ja disami sonto sulla skoruja. Isło serwis poranens kello, ja disa sonto sulla sami koruja. Serwis porak din wasuya, कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया सासनाक बालता. तर इस्रायल ताका वाखाणून म्हणो, ताचो विश्वासी मोग सासनाक बालता. दिसो सर्वेस पोरानच केल्लो, या दिसामी संतोष उल्हास करूया. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेला, ताच्या उजव्या हातान महत्कार्या चलोयल्या. हांव मरचो ना, हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्य वर्णितलो. दिसवो सर्वेस्परानच केल्लो, ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातोर, जालो बांदप्याचो मूल्य फातोर. आपले सर्वेस्पराचे काम हे पळोवन आमी तटक जाल्या. दिसवो सर्वेस्परानच केल्लो, ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. दिसवो सर्वेस्परानच केल्लो, ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. कोलोस्कारांक बरयल्या चिटी वयलें वाचन. क्रिस्त सांगता, जर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर सर्गींचे वस्तू तुम्ही अत्रेगात. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोल दिया, कित्याक तुमी मेल्यात. तुमची जिणी क्रिस्त सोवी देवा थंय लिपोवन आसा. आमचें जिवीत जावन आसलें क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे सांगता महिमेंत प्रत्यक्ष जातेल्यात. देवाचें उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हालेलुया गाव्या सोम्या खसिया, ताच्या पवित्र नावाक उगडीक उसार्या. हालेलुया गाव्या सोम्या खसिया, ताच्या पवित्र नावाक उगडीक उसार्या. क्रिस्त आमची पास्काची शेळी भेटून जाली. देखून दावाच्यान सर्वेस्पराक ही पोरो आमी चलोवया. हालेलुया गाव्या सोम्या खोसिया, ताच्या पवित्र नावाक उगडीक उसार्या. हालेलुया गाव्या
सोम्या कसिया ताच्या पवित्र नावात मोकळी कुसार्या सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे असो समजो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ महिमा तुका सोम्या आयतारा पांत्या बरार उजवडच्या आदी मागदलाची मरी पणसरसे आयली थंय समाधीच्या तोंडाक दवरलेली शिळा पाटी लोळयली तिणें पळयली तवळ ती सिमा पेद्रो आनी जेजूक मोगाचें जावन आसल्या सिसा लागीं धांवोन येवन म्हणाली सोम्याक पणांतलो खाण व्हेला आनी ताका खंय दवरला म्हणो आमी नेणाव तेन्ना पेद्रो आनी तो आनी एकलो सीस समाधी सरसे बायसान गेले ते दोगूय धांवत गेले पूण तो आनी एकलो सीस पेद्रो पास वेगीं पावलो ताणें भगवंत तीण पळयतना धरणीर पडलेली सणाची वस्त्रां ताका दिसलीं पूण तो भितर गेलो ना ताच्या फाटल्यान सिमा पेद्रो येवन सीदा समाधी भितर रिगलो थंय ताणें धरणीर आसलेलीं सणाची वस्त्रां देखलीं पूण जेजूच्या मस्तकाक रेवडायिल्लो तुवलो त्या सणाच्या वस्त्रां सांगाता नासतना वरे विंगड दवरलो ताका दिसलो तेदवा समाधी सरसे पयले पावलोलो तो आनी एक सिसी भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सतमानलें तो मेल्लो परतो जिवान जावंक जाय आसलो ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी तेदळ पर्यंत तांकां समजली ना उपरांत ते सीस आपल्या घरा फाटीं गेले जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता जीवन जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो पास्कांची परब आमकां जिविताक नवी दिशा आमी मरणाक नाश जावन वचो बली जावन वचो म्हळ्यार एकच एका कारणा खातीर नवें जिवीत जोडी जाय आनी त्या जिवितांत आमी सदांच सोम्या सांगता आसूं जाय म्हळ्यार एकच उद्देश घेवन सोमी ह्या संवसाराक आयिल्लो आमकां तीर्प दिवंक न्हय नाश करूंक न्हय आमची सोडवण करूंक आनी आमकां उद्धार करूंक अशें आसता ह्या पास्का बेस्ताचे उल्हास तुमकां हांव पाठयतना पास्का बेस्तां करीत म्हाका उडास येता एक ल्हानसो नेणटो 8 वर्सांचो पिलीप म्हणलो भुरगो आसलो तो डावन सिंड्रम म्हणल्या पिडेंत वळवळटालो ह्या देखून ताका हेरां भुरग्यां सांगता कॉम्पीट करूंक स्पर्धा करूंक ताका जायनातलें अशें आसता जायत्या भुरग्यांनी ताका ताच्या ग्रुपांत व्हरून भायर घाल्लो आनी तो एक सुरूत आसतालो पूण तेजे टिचरीक कळीत आसलें ह्या भुरग्याक कसोमणी करन ह्या हेरां भुरग्यां सांगता एकठांय जाय ताणें ताका स्विकार करचें म्हणून तो चिंतालो एक दीस ताणें अशें तांकां एक काम दिलें गी थोडीं प्लास्टीक तांतयां ताणें हाडिल्लीं ह्या प्लास्टीक तांतयां एक एकल्याक एक दिलें आनी म्हळें ह्या प्लास्टीक तांतयान तुमकां कितें बरोवंक आसा नवें जिवी तुमी बरी जाय जीव आसचें ना तूं पळय जाय जीव तुमकां तातूं दिसून येत जाय आनी गेलीं भुरगीं नेणटीं ते तांती काडून आनी मद्याकात तें उक्तें करन तातूं कितें बरोवंक आसलें तें ताणें बरोवंक चिंतलें थोड्यांनी एक ल्हानशें झाड काण गेलें थोड्यांनी एक फूल काण गेलें थोड्यांनी एक बी काण गेली अशें जीव दिवपी कितें आसा तें सगळें तांच्या तांतयांनी तांणी भरलें आनी सगळीं आयलीं आनी त्या टिचरीन ताचे सगळे तांत्या उक्तें घालून पळयतना ताका कळीत जालें जीव दिवचे थोडे वस्तू ताणें तातूंत दवरिल्ल्यो आनी सगळें काण पळयत आसतना हर एकल्याच्या तांत्यांत एक एक वस्त आसली पूण एक तांती ताणें काण पळयतना त्या तांत्यांत कांयच नासलें आनी ताका इल्लें बेजार जालें ताका कळीत जालें हें तांती पिलिपान ताणें दवरलां आनी तो अशें बेजार पावोन पिलिपा कशेन पळयता म्हणटा आसतना पिलीप येवन ताच्या शर्टाक धरून ओडी लागलो आनी म्हणा लागलो तें तांती म्हजें हांवें हाडिल्लें आनी ह्या वेळार त्या तांतयांत कांयच ना तें उक्तें आसा आनी तें रित्या आसा म्हणा लागलो
आनी तें तांती रित्यांत उरतालें कित्याक जेजूचो पोंड रितो आसलो म्हणा लागलो. इतले आयकले हेर सगळे ताच्या क्लासीत आसले विस्मेत पावले. खंय धांवन ह्या भुरग्याक ही जाणवाय रितो पोंड ताणें तेच प्रमाणे त्या तांत्यांत रितो दाखयल्लो आनी तो म्हणा लागलो तो सदांच रितो उरतालो. उपरांत अशें कळोन आयलें की हो भुरगो इन्फेक्शन देखून मरण पावलो आनी अशें मरण पावतना ताचे नेण्टे 9 जाण क्लासमेट 8 वर्सांचे सगळे ताका ताच्या पोंडा लागीं गेले तांच्या टिचरी काणगोन आनी तांणी व्हरून पुलां दवरूंक नात. ताच्या बदलाक एक आपुरबायेचें उक्तें आसलें तांती ताचें कल तांणी थंय दवरलें आनी ताचो अर्थ तांकां फिलिपान दाखोवन दिल्लो तो तांणी रुजू केलो आनी सदांच सोम्याच्या रित्या हातांत फिलिपाक तांणी दिलें. मोगेचे भावन आनी भयणीनो, आज तो पोंड रीत आसलो मरी मागदलेनान पयले वचून पळयलो. पळयतना ती विचमीत पावली कित्याक म्हळ्यार थंय जेजू नातलो घाबरली. तेत मरी मागदलेना जावन सात जेवण सार जेजून चडयलेले आनी ताका नितळ केल्लो. ती नितळ केल्ली मरी मागदलेन जेजूक पळोवंक गेल्ली. जेजू वयर तिका व्हरतो मोग आसलो आनी तिका कळीत नातलें ते पुनः जिवनपणाचें सत. तिसऱ्या दिसा आपूण पुनर्जीवन जातलो म्हळ्यार सत तिणें आपल्या मोतींत घेवंक नातलें. पूण सिसांच्या मोतींत आसले सिसी घाबरले एक फावटी आनी वचून पळय लागले आनी वचून पळयतना पेद्रो आनी ते सांगाती वचून पळयतना कितें आसा रितोपण आसा. साण्याची लुगटां तेंत आसात आनी हें पळयलें ते पात्योंक लागले सतमानूंक लागले. जेजून म्हणली उतरां तांच्या उडासाक आयलीं. आतां त्या उडासाक जीव आयलो, त्या उतरांक जीव आयलो. ह्या उडासा आसली ती उतरां आतां नीज जावन तांच्या मुखार परगट जालीं आनी ते पात्योंक सुरू जाले. जेजू खरोच जिवंत जाला. दुसऱ्या महाझुजा वेळार मोगाचेरो चायनांत जायत्या क्रिस्तांवांक धन बांदेन घालें आनी त्या सगळ्या क्रिस्तांवांक त्याच पास्कांच्या राती एका व्हडल्या ग्रावंडांत सांकळी घालून तांकां बांदून घाल्लें आनी ह्या वेळार तांकां जिवशी मारचें म्हणून तांणी चिंतलें. आनी अशें आसता जिवशी मारच्या त्या वेळा त्या सगळ्या लोकांन बोब घाली जेजू आमचो जिवन जाला. हालेलुया आमचें गायन. हें गायन एकल्याचें दोगांचें जावन उरोंक ना. त्या सगळ्या मैदानार आसल्या हर एकल्या क्रिस्ती भावार्थान बोब घाली खरोच तो जिवन जाला. हालेलुया आमचें गायन जावन आसा. आमी जावन आसा हालेलुया जेजूची पुनः जिवनपणाची परसा म्हूण ताणें गायता आसतना थंय आसल्या त्या अधिकाऱ्यांक कितें करचें म्हूण कळीत जावना. तांचे सांकळी तांणी तुटयल्यो आनी ते अपुरबायतारान एकामेका सांगाता मेळोन तें पास्काचें गीत तांणी परजळीत केलें प्रसारीत केलें. हर एका सांगाता मेळोन तांणी तें गायलें. तर हांव आनी तूं आज पुनः जिवनपणाच्या वर्त्या बरवशाचेर किळना. सदांच बरवशान आमी आसोंक जाय. कसलो बरवसो सोमी रितो पण ताणें दवरला तर तो पण कोणेंच भरती करच्या बरी ना. आजय तो पण रितो आसा कित्याक सोमी तांतू ना. पुनः जिवन जाला, नवें जिवीत आमकां दिला. मरणा वयर जैतवला मरणा कसलीच वर्ती सगत आमच्या वयर ना. मरण जावन आसा नव्या जिविताची उगाम आनी वाट आमकां असली वाट दिता आसतना आज आमी खाणो कथावन उजवाडा कुशीन समक जाय. आमचे पास्क कसलें खाणो कथावन उजवाडाक कितें ती काणोवपाची असता आसात आसता सताक कसलें आसात आमकां दंपण पडल्या थोड्यांक कित्याक सोम्याच्या उजवाडांत आमी नाव. सोम्याच्या पुनः जिवनपणाचो प्रकाश आमचे थंय प्रगटोवंक ना. तो प्रकाशीत जावंक ना. तर आमची ती दंपण काडन आमी आसता सताक. मरणांत जिविताक आमी उतरवणी करूंक आसा. मरणाक ह्या संवसार आसल्या त्या लौकीक संगतेक आमी लाभ जावचे न्ही. दुसऱ्या वर्सा बऱ्या तरान आमकां म्हणटा ह्या संवसारच्या वस्तूंक तुमी लाभता नाकात. वसा नवें जिवीत तुमी जियेया. तें जावन आसा आमी ह्या संवसारान जियेता तर ह्या संवसाराचे आमी न्हय सर्गीच्या दायजाची भुरगीं आमी. त्या देखून पुनः जिवनपणाचो क्रिस्त आमकां आपोवणें दिता. पेद्रो कार्नेलाच्या घरा आसतना
तांकां जेजू विशयांत तेजे पुना जीवनपणा विशयांत सगळें शिकयता आनी तांकां स्नान दिता आनी तांकां व्हरता देयरान बरोवंक आपण दिता. आनी पेद्रू आनी हांव तेच आमकां कितें म्हणटात ते म्हणटात तुमी जीव मारलो तो जेजू थंय मरोना तो पुना जिवन जाला. तो व्हरत्या बरोवश्यान आमकां नवें जिवीत दिवंक आयला. ती उतरां आमच्या जिवनांत आज आमी जियोंक सारक्या. पुना जिवनपण आमकां कितें आदार दितालो, कितें अर्थ दितालो. आमी नव्यान रुपी जावंक जाय, पातकी जिणी जाणूंक जाय. नवी जिणी म्हळ्यार पवित्रपणाच्या जिणयेंत आमी मुखार सामकोंक जाय. तेन्ना जावन आसा आमचे पास्काचे गायन हालेलुया सोमी करस जिवन जाला आनी तो केदींच मरासो ना. आमेन. बावडताची उसाळणी आज आमची जावन आसा वर्त्या मापान. कित्याक त्याच देवान दिल्लें वर्तेपण आज आमी वाखाणटाव आनी ती उसारणी आमी करता आसतना त्या पुना जिवनपणांत आमी भागीदार जावया. एकच देवाक सतमंता सर पददार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तू सर रचणार आनी एका सम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा परवीं बापा तावन तो जल्मला. देवा तावन देव उजवाड तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपजल्लो खरो देव. तो देवा तावन जल्मला ताका रचूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचेर सर वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमच्या सोडवणे पासत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत 5 पयले ताका कुस्सा मारलो. ताणें कश्ट मरून सोंसलें ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुना जिवन जालो. सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताचे राजवटके सेवटो आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता ताम निपजला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलीक आनी दंड तरी स्थापले देव सभे सतमंता पातकांच्या बक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता आनी मेल्यांच्या पुना जिवनपणाक आनी सश्टाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमेन. मगाळ भाव भयणीनो, पास्क परब आमकां उतरवणी करूंक अवकाश कर दिता. उतरवणी आमच्या जिवितांत काळोखांत आमी आसा तर उजवाडाक. तर आज सर्गीच्या बापा लागीं आमी मागया पयसभेच्या मुखेल्यांनी जे पुता पुना जिवनपण क्रिस्तांत आत्मीक बळ जोडच्याक. आमच्या राजाच्या आडळते चलयतल्या राजकारभारांनी आपल्या निस्वार्थी सेवेदारीन दुबळ्या लोकांक आदार दिवच्याक. आमच्या भुरग्यांनी देवा मोगान आनी वडिलांक काल जावन वाडोवंक तांकां बेसाव दी म्हण आमी मागया. विवेद पिढे द्वरी कश्टूंचे सर पिडेस भाव भयणींक उतर प्राय धरी जायत्या वळवळच्या भाव भयणींक गुण करची सकत सांगतपणची सकत सेवा करतल्या द्वरी तांकां फावो करून दी. तुज्या पुता पुना जिवनपणा क्रिस्ताचें मोला आमच्या हर एकल्याच्या जिणेंत रुता करूंक प्रत्येक जावन आमच्या युवा जाणांनी क्रिस्ताच्या त्या खऱ्या सॅक्रिफिसांतय प्रेरीत जावन पुना जिवनपणाची परसा जावच्याक आनी त्या क्रिस्तांतय खरो बावाड जोडच्याक तांकां आनी आम्हा सर्वांकी आदार दी म्हण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. मातयेचे भांगर करू सकताय तू एकाच सूत्रा. माती दोडामचे जिणे भांगर कर पवित्रत्म्या. दयाळ बापा भोगतीपणा
किरकोळ होलक्या जिविताचे तुका वमताव आमचे वरदान दयाळ बापा भोगतीपणा किरकोळ होलक्या जिविताचे तुका वमताव आमचे वरदान तुझो जीवन जेसू अमोल भांगार आमची जीण बदलून आता जेजूचे जिवीत जावचे दयाळ बापा भोगतीपणा किरकोळ होलक्या जिविताचे तुका वमताव आमचे वरदान म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्प दिता त्या बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्यानी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्फूर्ती मानून घेवं सर्वेस्पर आमच्या मगळा बापा ह्या भेटेन तरी आमकां तुज्या याल तरी समर्पित करता पुन्हा जेवणपणाच्या परबेंत आमी भगिदा जाता आसतना आमचें जिवन नव्यान रुपीत कर आनी आमकां तुज्या समजारके जिवन जिवपाक कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसू आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पद आणि ससनाच्या देवा सरकाळी आणि सतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो क्रिस्ताचे मरण आमकां नव्या जिविताक वाट जाली आनी ताच्या पुन्हा जीवनपणाक भागीदार करच्याक तुवें आमकां पळयलाय त्याच क्रिस्ताच्या पुन्हा जीवनपणान भागीदार जावं नव्या दिवसाच्या वाटेक आमकां तुवें उठयलाय त्या संताच्या नादळ उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गीचो सदळबार निरंतर गायतात तुझे मोका Povit, 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 povit dalbaraso सर्वेस पोतू सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय ऊन सर्गी तुका जय जय बापा करस तो पवित्र तोन सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडोन ही देणी पवित्र कर पण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आणि रगत आपल्या सुकुशान कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आणि कयात ही म्हजी कोड तुमच्या पासत समर्पणची तेच परिचवण जाता ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुमी समेस घेयात आणि हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सश्टी करचे रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्या तुमच्या पासत
आणि समेस्त मनशां पासत त्या वाळवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. But that's a good, but good to you. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणासणे पुन्हा जीवनपणा स्वामी भक्तीपणे उगडास करता आणि वो जिवीत असो उंडो आणि सोडोवची काल तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां पाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेची कूड आनी रगत तेला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड आणि लियो आमच्या बग्यान बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळे याजा की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडे. पुन्हा जेवणपणाचो बरवो सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत करे. तांकां आनी तुजे इश्टगत मेल्या समेस्ता तुज्या परजाळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आम्हा समेस्तांची हिदाय कर म्हण आमी मागता. परजा आमी तुज्या वर्त्या पुन्हा जेवणपणाची त्याच पुन्हा जीवनपणान बगिदास जाल्ली आमी सदांच तुज्या मिसांवान बगिदास जावंक आनी ते मिसां मुंदासून व्हरता आसतना आमी दीस वेता वेता तुज्या बरी जावच्याक आमकां निर्मी. आमचे नास जायना जावच्या बगार चडवण करच्या तूं आयलोय. फातकातान मेकळे जावन नवें जिवीत जोडूंक आमकां तूं शिकय. अवकार मरे देवाचे मागीर सांगती बगेम दंदुताना तुका मानवाल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर Assisa Sam Francis Sam Padre Pio Sam Anthony Sam Clara बरोबर सचनाच्या सुखान आमकां वांटदी तांच्या संगात तुजे महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सम्यान बोवा बरोबरचे प्रार्थना आमकां शिकयला भक्तीन सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तसे आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळण्यां पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस परत सर वायटांतले आमकां निवा. दया करून जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गींचे भाग आणि आमच्या सोडून दार जेजू क्रिस्त जेणेक बरोशान उतरकतले आमकां तुज्या उदार काकळतीन सर पातकांतली सुटय आणि सर आकातांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दमनता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता आणि म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशीभर तिका शांती देणे कोटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सोवे आसो. तुमचे सुये आसो. माय मोगाचो वर्तो संकेत जावन पास्क्याची परसा आमी पुन्हा जीवनपण जाल्ल्या जेजूच्या संतोषान आनी उल्हासान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकडूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकडूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप
घातलेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी मोगेच्या बाबडीनो पळय आमचो स्वामी पुन्हा जिवान जाल्लो रितो पंडू कोणून सुद्दां बरोवन शकचो ना कित्याक ताचो उजवाड ह्या संवसारांत प्रकाशला आनी परगटला अशें जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्यात म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या कसोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली सर्गींच्या रासान केल्ले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे रासकुराच्या लग्नाचे रासकुराच्या लग्नाचे आंगवस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसूया दादोसपणी बसूया दादोसपणी आमचो जेजू खरोच जिवान जाला आनी केदींच तो मरसो ना आमकां नवें जिवीत ताणें दिलां प्रार्थया सर्पदाणी आमच्या मोगळा बापा तुवें आमकां दिल्या वर्तें दिर्वें जावन आसा तुज्या पुताचें पुन्हा जिवानपण नव्यान रोपी जावंक आमकां आनी वर्त्या बळान बरोवंक ताचें पुन्हा जिवानपण वर्तें भागीदारपण दिवं दी प्रकाश बरी जावन ह्या संवसारांत भोव उजवडलेले भुरगे आमी जावंचे आमकां तो निर्मी हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसू आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन बोवा परबायचे बरें पेस्त तुमकां मागता जेजू पुन्हा जेवण जाला आमकां नवें जिवीत दिलां आमकां बळ ताणें दिलां ताचे सांगता सदांच जियोंक आमकां पावो करून आमकां नव्या जिवितांत ताणें उठयलां तर जागी जावन जागृत रावन सदांच समय सांगता वर्त मिसवांत भागीदार जावच्याक वचोन येयात ख्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाचो व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया जय 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 धन्या देवा जय 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 ख्रिस्ताराया जय 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 ख्रिस्ताराया जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 त्रिएक देवा दिसू देला आयसो दिसू देला आमकां दिसू देला आयसो दिसू देला आमकां सर्व मेळून गाव्या गीता सर्वेस्पराक जय जय सर्व मेळून गाव्या गीता सर्वेस्पराक जय 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 धन्या देवा
जय 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 ख्रिसारया जय 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 धन्या देवा जय 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 ख्रिसारया जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 त्रिएक देवा मोखाळ पुत्रा सवे ओंकार मरी आशीर्वाद दे आमकां चिच्या पवित काळजा भुरग्यां तुज्या दे तुझे आशीर्वाद भगवान को सजे करुवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन.